हो. हाय एवरीवन, केश नाही सोगली. हांव सेंटा येयला ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ पोल. आनी तुमी जाणा हांव कोणा मेळो येयलो तो? हांव येयला द गोवन ग्रेस फॅमिली मेळपा. सो चल ये म्हजे बारा. हो. हाय ग्रेस फॅमिली, कशा आहे तुम्ही सगळी? समजता तुम्ही सगळी बरं आहे म्हण. आणि हाय ग्रेस फॅमिली. सो आम्ही चेकआउट जाता आणि लॅपटॉपचा आती हा बिकॉज व्हिडिओ अजून अपलोड झालो ना, शॉर्ट टाइम घेतात. सो चले डान्स करता म्युझिकाचे. चोय का आणि चोय सुटके सोडी तो तेच. लेट्स गो बेबी. आता आम वयताय, आम जेवपा वयताय आता. सो आयज आम न्हू काल रावलोली हॉटेलां बिकॉज चड टायरींग जालें काल. मीसा गेलो न्हू आमी, मागीर सगळे गेट टुगेदर आसलो, सगळी गोवन कम्युनिटी आख्खी. सो बरें दिसोलें सगळ्यां मेळ जायत गोंयकारां. बरें दिसोलें तांकां मेळ. आनी ती सांगता आमगे ब्लॉग्स बी चोयताय मू. सो बरें दिसोलें. सो इंचे आम भायर जाता आतां. आनू बाय आती धर नाही रा आती धर. सो आतां आमी डायरेक्ट जेवपा वयताय बिकॉज आम सुसेगाद लेट उठले आनी आज समती जेवपा वयतली. आनी हांवें तुका म्हणलो न्हू मत्रा वचपा, हांवें स्पायसीस घेवपा. आम पयर वचो न्हय. सो आयज वयतली. थोडेशें म्हाका स्पायसीस घेवपा जाय गोंय व्हरपा. सो तें घेतली आनी मागीर वयतली पोतून बॅक टू निजवा. जालें थोडे दीस उरले गोंय वचपाचें. आनी चोय काय बरें मास्कट प्रो प्लेजंट वेदर आहा. A few moments later. आनी आमी येयले चोय गोकुळ रेस्टॉरंट. कितें भाजी पुरी बी कितें हातली. येयली आनायरा गेली पुरी भाजी. ते रानू पुरी भाजी. आनी आवाने असले पितायचे गरम गरम कॉफी. कितें आमकां थंडी जात एशें न्ही रे. हय वेदर थिंग निजवा टू मास्कट जाता आनी वेदर आमकां बरें ना हें जाता बऱ्यापणा. बरें आरे आनू एन्जॉय. आनी हिचो येयला आमगेली वेजिटेबल थाली. पापड आणि सगळे पुरी ऍक्च्युली न्ही सेम घेयल्या. आणि आलू आमगे शिरा आणि पुरी हातान रे. सो आमचे येता आणि मागीर मेळटाय. सो हेचे आमगेले जेन जाले. आणि कितें सांगोचें तुमकां, बेस्ट जेवण सारकें यमी टेस्टी. आणि हांव आनी अनायरा तेंच उलयतालें. हांवें म्हळें आनू सांगता आमगे निजवा कितें नांगा हें गेलें. हांवें म्हळें तूं सांग म्हळें निजवा एक घाल मू.
रे बेस्ट हा जेवण एसो जेल जाल्यार यू नो नॉन वेज आनी खावपाक नाक दिसता सारकें यम्मी टेस्टी जेवण सारकें व्हेरी लायट चड हेवी न्हू आमगे निजवाय ब्रांच आसून जालो हिंगेलो आय विश हांव सदां वयता आसलें गोकुळ रेस्टॉरंट येस आनी हांव पिता मसाला टी कित्याक म्हाका थंडी जाता तेशी सो तेका लागोन मसाला टी पिता आनी हेंचे अनायरा पोट भोवलें शिरा बिहायंड रे नायस रे रेस्टॉरंट हेचे डाडा मसाला टी पिता तेगे आवाज बी चेंज जाला दाडा थंडी जाल्यार मामा जाता थंडी ओके सो चल आम आतां भायर सोता हिंगसो मत्रा वयताय आनी म्हाका एक बेकरी वचों जाय हिंग एक बेकरी आहा थिंगाय बरें मेळटा सारकें या बरें मेळटाय स्नॅक्स सो थिंगसो कितें घेताय बिस्कीट बी आनी आमी वयताय मत्रा चलया भाजी फिल्टर कॉफी मिनरल वॉटर केसरी भात बेस्ट बिल पे जाल्यार बील पे कोता लायक शिंक म्हूण आमी करपा कितकोत काय जालें केल मरे ताणें हें चालूच कितकोत तें ओय जालें केलें वेरी गुड शिकोन जाय तें चलया मरे केल काय फर्स्ट टाइम लोएस्ट लंच बिल जाला आमगेलें कितलें 4.410 फर्स्ट टाइम हय फर्स्ट टाइम पॉड बो ना इतुलें हय बरं हा रिजनेबल प्राइस नाल्यार सदां वाडटा बी कोण मस्कट हाय जाय गोकुल 10 on 10 बेस्ट हा वेज रेस्टॉरंट चलो इथे आता तेण बिल पे केलो ते सारकें हॅपी आता एवरी टाइम तें बिल पे को थंय आसली तुगेली तुका हाय मुगो कार्ड हा मुगो तुगेले लाडाको से काय बर तेंचे आसले हुई आल्कवेर वादी कबीर हे वादी कबीर ब्यूटीफुल A few moments later. सो आमी येयलें चोय बद्रल समा हॉस्पिटल कित्या ॲशली बॉडी पेन जाता म्हणपा लागलो आनी ताका थ्रोतूय पेन जाता आनी मुंगलेंय बी स्टार्ट जाता तेशें थ्रोत सो हांवें म्हणलें आयज आम लेट पावतलीं घरा आनी मागीर डॉक्टरा बरी पावपा नाय सो हांव थंय मस्कट येयलें बद्रल समा आनी डॉक्टरा दाखयलें मॅडिसिन्स घेयलें ओके आनी आमी आतां वयताय हिंग वचपा आलो न्हू आमी वय रे बेबी तें मत्रा वचपा आलोलीं बट पुलिसान रोड ब्लॉक करून दवरले आय थिंक सो कोण VIP बी येत दिसत म्हाका सो मत्रा रोड सारको बंद करून दवरला सो VIP येताय न्हू तांचे बंद कोताय रोड्स हय सो रोड बंद केला सो आमकां मत्रा वचों मेळना नाव वी आर ट्रायंग टू गो टू सीब सूक माबेला हय सीब सुका वयताय आमी लेट्स सी सो चल दाखयताय तुमकां ओके आतां ॲशली फार्मासीन गेला मेडिसिन्स घेवपाक आनी आमी सुका एक रील करतली हय ते शायनी सो चल आतां भायर सरताय ओके मागीर मेळटाय बाय सो आमी येयली फायनली मत्रा ओपन जाले रोड्स सो आमी म्हळें चलया मत्रा या बिकॉज हिंग बरें दिसता आनी चोय काय बरें दिसता तेंचे तो दोयरो ते सायडी आहा ते आको दोयरो
आणि ती सुलताना गेली शिप बोट ते गेली क्रूज शिप. सो चलया कितें हुंय आनू हुंय आनू भाशे तोंड कोत्ता चोय अनायरा चोय चोय तुजे भाशे जाता अंकल मरे अचय उठ उठ अचय 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 तू चलया दाडा गेलो. ते बरे आर्टिफॅक्ट सगळे हँडीक्राफ्ट सॉरी येस अचय अचय तू अचय उंट कॅमल. से दिस इज मात्रा आणि चोय म्हणटा तुमकां क्रूज शीप सुलताना गेली. यो यो थंडाय जाली आतां न्हू थंड वार मारता थंडा थंडा आणि अचे आमगेलो गुल्लू बेबी अचे चलया. सो आता आम्ही एंटर जात आहे सूक मत्रा सूक. बाबा डिसाइड धूप घेवपा जाय म्हाका मुका मेळटलो न्हू. चोय रे वास घे रे धुपा वास तो हय चोया केश खाता धुपूय यो बरो वास येयलो धुपाचो सारको. चोय कितू धूप आहा चोय चोय एक्चुली बरो वास येता मरे तो चोय. आमी गोंयचे भाशेन आसा वास आणि चोयंग गेला आमी चोय धूप गेला बरो वास येता तेंगे धुपा. Come where we'll go? Which side will go? This side only? So. Sense ishkan देंगे आके मार्केट बितो सूक ishkan आणि वास 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 बरो वास सगळो मिक्स जाला परफ्यूम आणि धुपाचो. Lights यो बरे दिसते. Come. I guess spicy. So आम गेले स्पायसीस गेले आणि थोडे शेवले स्पायसीस हिंग मेळना म्हाका सगळे. सो दुसरे कडेन चोयता ओके चलया. सो हांव घेता इट्स मॅग्नेट हिंगे फ्रिजी लावपा ही बरी आसा ओमान आणि ही घेयल्या आमी व्हडली घेयल्या इसले. सो आय एम बायींग दीस वन ये दे दा याके इवल आयजांचे अच्छा घेयला आमी हिंगा स्पायसीस. So let's go. Yes, आलू कोण इथे काय बरं स्पायसीज आहे ते चलया आणि स्पायसीस गेले काय बरे बरे दिसते.
ऑल हँडीक्राफ्ट. नाईस. ते काय बघते आर्टिफॅक्ट्स नाईस. हे सगळे धूप न रे, धुपाची सगळे ते एसेन्स घालपाचे. नाईस. चल आम गेले आता हिंगा सुका. आता बायस होताय आणि तुमकां भायलो व्यू दाखयता. ओके. आणि मागीर आमी बायस होताय निजवा वचपा बॅक होम. थंय आमी बायस सली आनी थंय स्काय काय बरें दिसत ती आतां हो टायमा. बरें दिसत हिंगा आतां. थंय अदोयऱ्या बरें दिसता थंय आनी बरें दिसता. अलिया नायस न्हू. आनो कितें गोंयचो आसलो उदका वासान. बरें हातार हेच सकल बरें दिसता. मत्रा बरें दिसता हिंगा. ए नोगे बसपाचें. हिंग लोक मेडिटेशन बी कोतात हाटल्या. बरें बसून बरें दिसता. ब्युटिफूल. एशको इवनिंगेन बसपाचें न्हू रे. आमी बिचीर कितें वयताय तेशको येवन बसपाचें. A few moments later. ओके. अनायरान एक रील केला. बरोसो रील केला अनायरान. आमी इंस्टाग्रामाचेर घातली. तूं अजून फॉलो केलो ना जाल्यार आमगेलो द गोवन ग्रेस फॅमिली इंस्टाग्राम फॉलो कराय. आणि आमगे यूट्यूब चॅनल द गोवन ग्रेस फॅमिलीकूय बी सबस्क्राईब कराय. विसरू नाकाय. ओके. सो चल आतां आमी मात्रा आमगे जालें. बरें एन्जॉय केलें. बरें दिसता मात्रा. आणि आतां आमी वयताय आमगेले निजवा बॅक होम. ओके. सांगेल तेशको विसरू नाकाय आमगे चॅनला सबस्क्राईब करपाक. ओके. आणि आमीच मॅकडॉनल्ड्स आमगे आतां कितें खावपाक घेताय. कितें आमकां आतां लॉंग लॉंग ड्रायव आहा तें खावपाक घेताय. भूक लागली.